काणकोण बलराम हायस्कुलांतल्या मारबोडे प्रकरणात शिक्षक प्रसाद पागीक जामीन मेळ्ळा। बाल न्यायालयान सशर्त कांय अटींचेर हो जामीन मंजूर जाला। काणकोण बलराम हायस्कुलांत फाटल्या दिसांनी एक वायट घडणूक घडली। एका सरान 6वेच्या विद्यार्थ्याक मोपाच्या दांड्यान मारलो आनी मारल्या उपरांत लेगीत तो पंगीण स्कुलांत खेळपाक गेलो। स्कुलांत खेळपाक वचून लेगीत तो घरा गेल्या उपरांत ताणें आपल्या आवयक सांगलें आपली तकली दुखता आनी तेज्या आवयन ताका विचारलें कितें जालें। तेन्ना तेणें आवयक आपलें स्पश्ट सांगलें। तेणें एका टिचरीक विचारलेलें की आमी खेळपाक जेवल्या उपरांत वयतले काय जेवच्या पयलीं वयतले। हें आयकून ताका सरान एका रुमाक व्हरून मारलो आनी ह्या संदर्भांत ताच्या आवयक कळलें आनी ती तशीच ताका हॉस्पिटलांत घेवन गेली। ताका काणकोण हॉस्पिटलांतल्यान मडगांव हॉस्पिटलांत भरती केलो। आतां फाटले कांय दीस तो हॉस्पिटलांत एडमीट आसा आनी ह्या संदर्भांत ताच्या घराब्यान मागणी केल्ली की ज्या सरान ताका मारला ताका अटक करची। प्रसाद पागी हाचो अटकपूर्व जामीन न्यायालयान भायर आयिल्लो आनी सरेंडर केल्या उपरांत ताका अटक केल्लो। आतां ताका कांय अटींचेर जामीन मंजूर जाला। गोमंतक टीव्ही खातीर उशा जरावकर।